आखे इंडियेक तुम चयलो आहा की आमगेलो आम आदमी पार्टीचो लीडर बाब सौरभ भारद्वाज हेगे घरा कडेन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट तुगेलो ईडी एक आज हे बीजेपी गव्हर्नमेंट जो सरकार चलयता जो हुकुमशाही चलयता हेणी ईडी धाडल्या आणि आज हेच्या पयलेय आमी चयलो आहा आम आदमी पार्टी आणि आमगे जे लीडर आहेत आमकांच टार्गेट केलो आमकांच टार्गेट करून ईडी दान आणि ईडी इतली पाट रेड मारले आमगे सगळे लिडरांचे आमगे अरविंद केजरीवालाचे रेड मारलो आमगे सत्येंद्र जैनाचे रेड मारलो मनीष सिसोदियाचे रेड मारलो सगळ्यांचे यांनी रेड मारून सगळ्यां भितर गायले पूण एक पुसान ती ईडीची केस जी आहा एक पुसान तेंकडे कांयच तेंक मेळना आणि आज आता जेन्ना आख्खे देशभर केन्ना म्हणटाय की क्वॉलिफिकेशन कितें कोण आमदार बसवता क्वॉलिफिकेशन कितें जायचं म्हणटाय सो जेन्ना आज देशभर एक आख्खी चर्चा जाता प्रायम मिनिस्टराचे क्वॉलिफिकेशनाचेर आणि हे क्वॉलिफिकेशन प्रायम मिनिस्टराचे क्वॉलिफिकेशनाचेर जे जेन्ना सगळो लोक उलयता आख्खी कॅम्पेन जाता आणि हे सगळे बंद करपाक जाय म्हणून आज आमगे लिडराचेर रेड मारताय आणि रेड मार म्हणटरी हे उलोवप बंद जाता सो आज कसली परिस्थिती आज आमगेलो देश चलता की कोणूय जर तूं उलयलो ऑपोजिशन आसूं कोणूय जर तूं उलयलो जाल्यार तुका पुलीस धाडपाचे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट धाडपाचे ह्यो सगळ्यो एजन्सीज धाडून आवाज बंद करपाक सो कित्याक आज सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांकूय कळपाक बरें आम आदमी भायर कोणाक गेले जाल्यार कोण एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आसना ईडी म्हणून रेड कोणाक मारना कित्याक मारप ती रेड सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर आहा ना सौरभ भारद्वाज गव्हर्नमेंट आहा ना सो जरी तरी कित्याकूय एक मनीस ना तेगे घरा रेड मारप इचाल म्हणून सो डेमोक्रेटीक सेटअपाक उलोवपाक जायना आनी आज हांव उलयलो म्हणून जाल्यार म्हाकाय त्रासाक घालपाचें न्हू सो हेच्या मुखार आनी कितें करपाचें हे डेमोक्रेटीक डेमोक्रेसी म्हणून कितें सो आज आमी हेजे निशेध करताय आज गोंयकारांक आमी एक उलो मारताय चोयाय नियाळ कराय आज आमगे जो हक आहा आज आमगे हक असले एजन्सीन आज आमगे हक आसतो दामून दवरलो आनी आमकां भिवपाचो प्रयत्न केलो only to put fear in the minds of the opposition leaders जे ऑपोजिशन आज आणि आम आदमी पार्टी भोगून सारखे डोळे आहे सगळ्यांचे कित्याक आम आदमी पार्टी आज इतली इस्कॉल बांधलाय इतली हॉस्पिटल बांधलाय इतले वयर लेवलार जे डेमोक्रेसी जी आहा आणि जे गव्हर्नन्स जी आहा गव्हर्नन्स विथ अकाउंटेबिलिटी म्हणटाय ती चेंज इन पॉलिटिक्स बदल जो म्हणटाय तो आम आदमी पार्टीन दाखवून दिलो आहा दिल्ली जेन्ना आमगे सरकार आसलो 10 वर्सां हे सरकारांचो बदल दाखयलो तो आज लोकांनी चोयलो आणि तोच बदल मेंटेन देखून करपाक जायना ह्या सरकाराक पूण हो सरकार फकत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दाखोवपाक फेस्तांव करपाक हिंगा थिंगा घुसपायन घालपाक आज हो असो सरकार आहा सो आज आमी हे बीजेपीचे कोताय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आणि सगळ्यो जे गव्हर्नमेंट एजन्सी धाडून जे घेवपाक सोदताय हेची आमी निशेध कोताय आनी आमी एकूच सांगूंक सोदताय की वी विल नॉट वरी आमकां तुमगेले जे करप्शन तुमी कोताय आमी सदां तेजे उलयतले कित्याक हे आमगेली ड्युटी इट इज आवर ड्युटी टू एक्सपोज युअर करप्शन इट इज आवर ड्युटी टू स्पीक अँड वॉइस आउट अँड वी शॅल ऑलवेज वॉइस आउट अगेन्स्ट युअर करप्शन बीजेपी गेले करप्शनाचेर वी विल वॉइस आउट अँड वॉइस इट आउट लाउड अँड क्लियर वी टोटली कंडेम दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर जो तुम्ही ट्राय करताय की ईडी धाडपाक आणि आमगेलो आवाज बंद करपाक आमी हे मेसेज क्लियर करताय गोंयकारां सगळ्या मागताय की तुम्ही चोयाय आज कितें जातलें देशांत कितें जातलें चोयाय गोंयांत कितें जातलें चोयाय आनी आज आम आदमी पार्टी इज द ओनली क्रेडिबल वॉइस ऑफ इंडिया एंड आम आदमी पार्टी गोवा इज द ओनली क्रेडिबल वॉइस ऑफ गोवा एंड गोवन्स आनी मागोता सगळ्यांनी एकठांय रावन आज हे बीजेपीची हुकुमशाय आहा ती हुकुमशाय काबार करपाक सगळ्यांनी एकठांय जावन हे बीजेपी भायर करपाची गरज आसा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर